गोय हे एकचार आणि शांतिकायेचे प्रतीक जावन आसा। कसल्याच तरेचो भेदभाव करिनासतना गोय अशेंच सांबाळपाक दर एकल्यान मजत करपाक जाय। गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक एकचारान रावतात, मात कांय जाण स्वताच्या राजकीय फायद्या खातीर लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें। गोंयकारांनी एकठांय येवन गोंयच्या बऱ्या खातीर वावुरपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री सावंतान केलां। पोरणे गोंयांत गांधी जयंती निमतान जाल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा आणि गांधी जयंती हे ताजे प्रतीक आसा गोंयांत तर। कारण हांगासर तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें। बायबलांतल्यान आपली सर्व धर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आणि कुराणांतली मेसेज हे आमच्या हांगासले कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली। होच तर म्हणजे हांगासले एकतेचे प्रतीक गोंय जावन आसा आणि तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा। बट काही लोक ह्या पद्दतीत आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता। ते डिवायड न करता गोंय आणि गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। गोंयच्या विकासाक गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदा तुमकां दिता।